बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्ल्या सर्वकारा अर्गा पडून राहिल्या उतर तुझे ऐको जिणी आमची बदलू जीवन तुझ्या वाटो घेऊ संजीवी जोडू मंदिरात तुझ्या जमला बापा आमच्या सर्गीच्या तुवे केल्या सर्वकारा अर्गा पडून राहिल्या. समेस्त मी बसया मोगाळ भवन आणि बहिणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हण मागता. आज परस्त मंगळार असो दीस सांजू दुता देवाच्या मनाक समर्पण केल्लें हे नवें सोलोन रोग हांगासर आमी आसा त्या देव तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसाच्या ह्या सकड भक्तीपणाक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या दिसा हे भक्तीपण सोलोन व्हरूंक आमचे संगी आसा मनादी बाप रोशन देखून भद्राबाची वळख आमकां आसा. मस्त बरी भद्राबा हांगासर येवन आमकां कुमो करनासात. प्रस्तुत आमच्या मंगळूर DSCचे YCSचे दिरोक्तो ते जावन आसात. कश्य बिर्गजेन तांची वस्ती जावन आसा. बज्जोडींनी वावर ते करनासात. क्रियाळ एक व्यक्ती जावन आमच्या मंगळूर DSCंत जैतो वावर करतात. मागण्याक रेतेऱ्यांक विविध सुवातांनी वचून सुमयाची सुवार्ता उर्बेन परगट करनासात. पदराबा लागीं विसरलेल्या वेळार कुशेन आज परत आमचे संगी आसा. आयच्या दिसाचे सगळे भक्तीपण चलोवन व्हरतात. तेन्ना तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पदराबा गांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. स्वागत तुमकां पदराबान. एमिसच्या बलिदानाची ते सवां ह्या परी आसात. अर्गां जावन एमिसचें बलिदान भेटयता. रिवा डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भी बळकुंजे ग्लेन फोर्टाडो किन्नेवळी विहाना लिना पिंटोच्या पहिल्या वर्साच्या जल्मा दिसा उल्हास पडून अर्गा मीस दिसा सिरिल पिंटो किन्नेवळी डॅरन डॅन्सी आणि जोविता बेलमान हेनरी सुवारिस 55 वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी पवित्र काळजा वाडो सेवरीन पिंटो सुरतगल शांती डिकोस्टा मुंबई मेघना डिसोजा मादर तेरेजा वाडो प्रकाशानी सरिता पायस मुंबई वीरा वास किन्नेवळी रोशन डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भी दुबई. प्रत्येक तेसांपासून मीस भेटयता. रॉयस्टन आनी एल्स्टन टुडाम भावाचें काजार बऱ्यान जावचे खातीर रॉयस्टन एल्स्टन आनी जेसिंता टुडाम बरी भलायकी आनी गांवाक बऱ्यान येवन पावच्याक क्लिओन श्याम डिसोजा किन्नेवळी बरी भलायकी पाव जावच्या खातीर प्रवीण आनी जेनेव्यू फेर्नांडीस मिलाग्रेस सुनीता आनी सोनिया पालिमार सुनील आनी सोनिया पालिमार लेरॉय कॅस्टेलिनो शिरताडी जॉन्सन फेर्नांडीस दमस्काटे बरी भलायकी पाव जावच्या खातीर शारून जोझेफ मँगलोर बरें काम मेळचे खातीर रोनाल्ड प्रकाश मिस्के संपिगे देवरीन सेलीन सांगतीस जात्म्या बसोन मीस भेटयता. लॉरेन सांगतीस किन्नेवळी देवरीन स्टेला लोबो जात्म्या बसोन मीस भेटयता. जुडी त्रेगो किन्नेवळी. ह्या सर्व तेसवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आसतना आमची तेसवां मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र तळार आसा ही सकड मागणी तेसवां सुमयाच्या पांयां तळार समर्पण करया आनी ह्या बलिदाना वेळा मागया. आज आमी प्रत्येक जावन वेदी सेवकां खातीर आल्तार भुरग्यां खातीर मागता. विविध बिर्गजांनी सेवा दिवन आसात. प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखीच्या मोगाच्या आमच्या वाड्यांतल्या भुरगेंतल्या सकड आल्तार भुरग्यां खातीर वेदी सेवकां खातीर आमी मागया. परच्या दिसा आल्तार भुरग्यांचो पात्रोन सांजू हांव बर्क मनसाचें फेस्त आमी आचरण केलें. त्या देखून ह्या सकड आल्तार भुरग्यां खातीर मागता आसतना सोमयाक ते लागीं आसात वेदीचेर सोमयाची सेवा करतात याजकां मारिपात. त्या देखून सोमी तांकां बेसांवांनी बरोवन दी बला भलायकेन बरोवन दी मतीक समाधान संतोष दिवन दी आनंदचो वावर आल्तारेर फळादी करून दी म्हणून आमी तांचे खातीर विशेश तरान आमी मागया. आनी तशेंच ह्या आल्तार भुरग्यां पैकी सबाराक देव ताचें आपोवणें लाभून ताच्या शेतांत वावरूंक वावरडी जावन मुखार व्हरून दी म्हणून आमी तांचे खातीर आल्तार भुरग्यां खातीर आमी मागया. तर आमी उबे रावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आजचो. सांजूत देवाच्या पांयांतळी एकठांय जावन आमी सांगता जमल्या. अर्गां दिवच्याक, मागणी प्रार्थना भेटोवच्याक, आमच्या गरजां खातीर जेजू लागीं विनंती करच्याक. ह्या पुंतळांत हर एका मंगळारा दिसा आमी सांगता मेळटा आसतना तो सोमी आमकां हर एकल्यांक गरज आसा तें फावो करता. आमच्या पात्रोन शारोती सांजूत देवा मुखांतर सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्ल्या हर एका आजापांचो, बरेपणाचो उगडास आमी काड अर्गां बलिदान भेटयत आसतना आमचे गरजो सोम्या मुखार समर्पिया. तुजो सोमी आमकां गरज आसा तें सगळें फावो करून दी म्हणून आमी मागया. ह्या नोवेना वेळी सांगताच सर्व वेदी सेवकांचो आमी उगडास काडटा आसतना सर्व वेदी सेवक सोम्याच्या बेसावाक पात्र जावन दीत. तांच्या जिवितांत तांणी बऱ्या वाटेन समकोंक, बरें शिकापाक, बरो फुडार तांकां मेळच्याक गरज आसा तो आदार संपूर्ण सांगातपण जेजूतावन तांकां फावो जावन दी म्हूण आमचें मागणें जावं. हेमीस देवाक मानता तसलें जावन भेटोवच्या खातीर आमच्या पातकांचो एक घडी बरो आमी उगडास काडया. सोम्या लागचें पक्षान आमी मागया. पातकाची दूख धरून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडावन सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, क्रिस्ता काकुळट, सोमिया काकुळट, सोमिया काकुळट. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांजूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बावाडतान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशा आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. इसैया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचा. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपसतली. सर्वेस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत ताचें प्रेरण जातले. तो वयल्या वयर पळोव न्याय नीत करचो ना. लोकांचे आयकून तो परमाण मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लानविका खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराचे बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या स्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचे खांबारबंद. सुणे वागड शेळये सांगताची येतले आनी बोकडे पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी शिव सांगाता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतीन आसतली आनी तांचीं पिलां सांगाता न्हिदतली.
शिव बैला भशेन तण खातलो, दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळान खेळटले, ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळान आत घालतले. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच सुदेसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सर्वेस्पराच्या गिन्यानान बरोवन येतली. त्या दिसा जेसेचें पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक कुणा कशें उबें रावतले. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतलीं आनी तांचें घर मैमेवोन जातलें. देवाचें उतर. देवाचे उडकार. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परा रायाक तुज्या न्याय नीत शिकोवन दी. राय कवर जावन आसलेल्या ताका तुजे नितीवणपण वांटून दी. तो न्याय नितीन तुजे परजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, संद्र सरासर ताची शांती बाळतली. दर्यातावन दर्या पर्यान न्हंयचे तळेतावन भुमीचो कोणसो पर्यान चलतली ताची राजवडकी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. हालेलुया, 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 हालेलुया. पळया आमचो स्वामी आपली पदवी दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमची सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्याताई संतसान बरोवन म्हणालो, बापा सारका संवसाराच्या दुनिया जाणट्या आनी बुद्धवंतांतावन लिपन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या आदीन केलां. पूत कोण म्हण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना. बाप कोण म्हण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशांत कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना. उपरांत शिशांतय परतून ताणें म्हणलें, बागी दोळे तुमी देखतात ते देखतले, कित्याक हांव तुमकां सांगता, सबार प्रावादी आनी राय तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले तरी तांकां ते पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात ते आयकोंक आशिल्ले तरी तांकां तें आयकोंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या इश्टानो क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसा सोमयाच्या येण्याक लागशिल्ली तयारी करूंक आनी येवंक आसा त्या सोमयाक आमी भेटच्याक हो काळ आमकां आदार असो उपकार असो जावं दी म्हूण जावन आसा आमची मागणी आमची आशा. हाच्या सुवार्थेचेर आमी दीस लायली तर जेजू एक उतार आमकां सांगता आनी तें उतार जावन आसा जाणट्या आनी बुद्धवंतांतावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडोवपा केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. जाणट्या आनी बुद्धवंतांतावन कोण ल्हान कोण. जाणटे आनी बुद्धवंत जेजूच्या परगट मिसावा वेळार जेजूक इल्ले एका रितीन नेगार केल्ले जेजूचे शिकोवन आयकनासतना रावल्ले ते बुद्धवंत म्हणून जेजूवा लायता. ते जावन आसूंक पुरो शास्त्री फारिजीव वा जेजूची शिकोवण कोणाक आयकूंक नाका आसली जेजूचे उलोवणें विपरीत जालें म्हणून कोणें सांगलें ह्या वर्गाक जेजू ते जाणटे म्हणून वलायता. ल्हाना कोण ल्हाना जावंक पुरो ते समार्यागार जेंतील पातकी कोण आसात वा जराल रितीन आमी सांगचे जाल्यार जेजूच्या परगट मिसावांतावन जेजूच्या कुर्साच्या मुळी पर्यंत कोण जेजूक पाटलाव करना आयलो कोणाक जेजून शिकोवन दिली देवाचें राज कितें म्हूण तांकां समजयलें गूण केल्लें बरेंपण केल्लें जेवण वाडलें हे सगळे लोकांक जेजू ल्हाना म्हणून वलायता. तर जाणट्या आनी बुद्धवंतांतावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानांक उगडाप केलो. तर खंयल्यो संगती जेजून त्यो जाणट्या आनी बुद्धवंतांक मेळनातले ल्हानांक मेळ्ळे म्हणून जेजू सांगता. पवित्र पुस्तक आमी उक्तें करता आसतना वा चारी वांजेल आमी उक्तें करता आसतना ही 5 सतां जेजून आपल्या परगट मिसावांत ह्या ल्हानांक उगडापे केल्ली 5 सतां आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात. पयलें सत जावन आसा जेजू म्हणल्यार कोण वा जेजू कोण हू इज जीजस द ट्रू आयडेंटिटी ऑफ जीजस. हे सत ल्हानांक उगडापें जालें जाणट्यांक तांकां कोणाक जेजूच्या शिकोवण नेगार केल्ल्यांक हें उगडापें जावना. आमी जेजूच्या परगट मिसावा वेळार जेजू सेजरिया फिलिपे म्हणल्या प्रांताक येवन पावता आसतना 2 सवाल आपल्या आपोस्तला लागीं तो विचारता आनी तांतले पैकी पयलें सवाल जावन आसलें लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा. लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा हें सवाल गरजेचें हें सवाल इम्पॉर्टंट. दुसरें सवाल पेद्रून ताका जाप दिली तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तें सगळें वय. पूण ह्या पयल्या सवाली आमकां प्रमुख आनी गरजेचें कित्याक हातूंत ह्या सवालांत जेजू कोण म्हणलें सत कोण व्यक्ती ताका आयकल्लो कशें समजला म्हणलें जेजूक गरज आसलें. आनी देखून जेजून हें सवाल आपोस्तला लागीं विचारलें लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा जराल रितीन. थोडे तो स्नान जातार म्हणटात एलिया म्हणटात पोटल्या आदल्या प्रवाद्या पैकी एकलो आयला अशें विविध जाप आमकां मेळटा. माथ्या वाचून अध्याय 16:16 पेद्रून दिल्ली ती जाप आमकां वाचूंक मेळची जावन आसा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. देखून मोगाच्या इश्टानो जेजू कोण म्हणलें सत ल्हानांक उगडापें जालें. व्हडांक वा कोणाक जेजूक तिरस्कार केलें तांकां जेजू कोण म्हणलें सत तांकां मेळ्ळें ना. आनी देखून जाणट्या आनी बुद्धवंतांतावन लिपोवन दवरलेली पयली संगत वा विशय जावन आसली द ट्रू आयडेंटिटी ऑफ जीजस जेजू म्हणल्यार कोण. दुसरें सत जावन आसलें देवाचें राज म्हणल्यार कितें द नेचर ऑफ गॉड्स किंगडम. देवाचें राज म्हणल्यार कितें. जेजूच्या परगट जिवितांत ताणें शिकोवन दिता आसतना वापरले शब्दां पैकी विविध शब्दां पैकी एक शब्द जावन आसलो किंगडम ऑफ गॉड आनी किंगडम ऑफ मॅन. देवाचें राज वा सर्गींचें राज. आतां देवाचें राज वा सर्गींचें राज म्हणलें शब्द कितें आसा पवित्र पुस्तकांत आसलेले व्यक्ती कोण आसात जेजूचे आपोस्तल कोण आसात दे वर द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पीपल. जेजूचे ते शब्द कितें आसात देवाचें राज वा सर्गींचें राज सूख रितीन समजल्ले व्यक्ती जावन आसले आपोस्तल. कित्याक जेजूच्या जिविताची एक गडीत आमी उगडा साकाडी येत. जेजू एका शेता मदल्यान पाशार जाता आसतना आपोस्तल तांचे मदें उलोवन आसले जेजूच्या कानार पडटा आनी जेजू एका फाल्याण्या सुवातेक येवन पावतना विचारता तुमी कितें उलोवन आसल्यात. आनी तो वळ
आपोस्ताल सांगतात आमच्या पैकी कोण वड म्हणून वड खाल्याक वड कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगले देवाच्या राजा विशयान शिकवण दिता आसतना आपोस्तालांनी चिंतलें जेजू एक नवे राज बांदता तो जुदेवामध्ये राज बांदता रोमागारांक दवडायता नवे राज आनी थंय जेजू राय जाता आमी आपोस्ताल आसा आमकां एक एक मंत्री काले मेळटा आमी व्हडले मनीस जाता तें चिंताप जावन आसलें राजकीय मेसायचे चिंताप पूण जेजू तांकां स्पश्ट सांगचे प्रयत्न करता लुकास सुवांजल अध्याय 17 वळ 21 लूक चॅप्टर 17 वर्स 21 जेजूची उतरां जावन आसात देवाचे राज तुमचे मोदें आसा देवाचे राज तुमचे मोदें आसा कोण तांचे मोदें आसलो तांचे मोदें आसलो जेजूस देखून देवाचे राज म्हळ्यार जेजू देखून एक व्यक्ती जेन्ना जेजूक ताच्या जिवितांत स्वीकार करता तो देवाचे राज ताच्या जिवितांत अनुभव करता शांती समाधानाचे राज सुटकेचे राज बक्षण्याचे राज ताच्या जिवितांत तो अनुभव करता आनी हें जावन आसलें दुसरें सत जेजून ताच्या ल्हानांक जाणट्या आनी बुद्धवंतांतून लिपोवन ल्हानांक उगडापे केल्लें दुसरें सत तिसरें सत जावन आसलें साल्वासांव देवा थंय आसा साल्वासांव साल्वेशन इन जीजस हिमसेल्फ जेजू लागीं वा देवा थंय मात्र आमकां साल्वासांव आसा जुवांच्या वांजलांत आमकां जेजून दिल्ल्या शिकवणे पैकी एक गडीत आमकां वाचूंक मेळटा जडतेचें गडीत त्या फाल्यां दिसा जे देवा मुखार आसलेल्या मध्ये 2 वांटे जातले बोकड्यांक बकऱ्यातून वेगळे करतले एका कुशीन सांगतले तुमी भाग्यवंत तुमी बरे तुमी सगळे बरें केलां पिडेस्तांक कुमोक केल्या बुकेल्यांक वाडोवन दिलां तुमी नेसाण नातिल्यांक नेसाण दिलां हे सगळे बरे वावर तुमी केला आनी एका कुशीन शिरा पडलेल्यान वसा म्हणून जेजू दंडायता म्हळ्यार असो अर्थ कितें साल्वासांव खंयसर आसा साल्वासांव जेजू दिवचें जावन आसा जेजून दिवचें जावन आसा देखून आमी माथेवाच्या वंजलांत 10 देडयांची वपार वाचता तांतो 5 बुध नातल्यो 5 बुद्धवंत म्हणून कित्याक वलायतात त्या देडयांक बुद्धवंत म्हणून जेजू कित्याक वलायता कित्याक म्हळ्यार होरेत येता आसतना होरेताक मेळोंक ती आयती रावली होरेताक मेळोंक ती आयती रावली 10 देडयांकी होरेताक मेळोंकूच सापोवणें आसलें हर एका 10 देडयांनी तांचो जिविताचो शेवट जावन आसलो होरेत येता आसतना दिवे घेवन त्या होरेताक घरांत स्वागत करूंक पूण 5 मात्र थंयसर दारवाट्या लागीं पावलो आनी तांकां मात्र त्या होरेता सांगता जेवणा सालांत जागो मेळ्ळो देखून मोगाच्या इश्टानो साल्वासांव जेजू थंय आसा आनी हें सत आमकां जेजूस समजोवचें प्रयत्न करता विविध शिकवणे मरिफात विविध वपारी मरिफात आनी देखून हें जावन आसलें तिसरें सत जेजून जाणट्या आनी बुद्धवंतांतून लिपोवन ल्हानांक ताणें उगडापी केल्लें चवथें बापा लागीं संबंध जेजूचो आपल्या बापा लागीं संबंध आनी हें गरजेचें सत जावन आसलें कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या प्रगट जिवितांत जें कितें जेजून केलें तें सगळें देवा बापाच्या आदेशा खाल केलें ही ओबेड द कमांड ऑफ हिज फादर देखून जेजूची उतरां जावन आसात जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला देखून जुवांव सवंजल अध्याय 1 वळ 18 आमकां सांगता देवाक कोणी पळयलो ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या देवाक आमी कोणीय पळयल्लो ना पूण देवा बापाचें रूपणें आमकां खंयसर मेळून दिसता देवा बापाचें रूपणें आमकां क्रिस्ताच्या मुखामळांत दिसून येता देखून लुकास सुवांजल अध्याय 15 आमकां वपारी 3 वपारी आमचे समोर आसात आनी ताच्या पैकी तिसरी वपार जावन आसा त्या वेचीक पुताची वपार आनी ह्या वेचीक पुताच्या वपारींत तो बापूय कोण तो बापूय जावन आसा देव बाप देवा बापाची वळख आमकां त्या वपारी मद्द दिसता आमी सबार पोटी त्या पुता थंय दीस लायता पूण बापायचो मोग आमी वळखोंक मस्तपटी फाटी फुडें पळयता देखून मोगाचे इश्टानो देव बाप म्हळ्यार कोण देव बाप म्हळ्यार तो आपणा पुताचे पाटी परतवणे राखून आसलो आपणा पुतान पाटी येता आसतना पुताच्या तोंडांतल्यान ताणें कितेंच उतार आयकल्लें वा खंयच्याय रितीची उतरां आयकूंक तो तयार जालो ना पूण पूत पाटी येता आसतना बापूय धांवता बापूय पटलून धरता बापूय ताका मोचें दिता वस्तूर दिता ताच्या घरा गर्द जेवण करता सगळें करता मोगाच्या इश्टानो देव बाप म्हळ्यार तो आनी तो देव बापाची वळख आमकां मेळ्ळेली जावन आसा जेजू क्रिस्ता मरिफात आनी हें जावन आसलें चवथें सत जाणट्या आनी बुद्धवंतांतून लिपोवन ल्हानांक जेजून आपल्या शिकवणे मरिफात उगडापे केल्लें
आनी तिसरें जावन आसलें, पांचवें जावन आसलें ताका पळोवचें आनी आयकोवचें भाग. जेजूक पळोवचें आनी आयकोवचें भाग. आयच्या सुवार्तेक लुका अध्याय 10 आमकां जेजू सांगता, बागी तुमचे दोळे देखतात, बागी तुमचे दोळे. कित्याक? हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी राई बागेवंत सगळे पळोवंक आशिल्ले. कोणाक? म्हाका पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां मेळ्ळो ना. पूण तुमकां तें फावो जाला आनी देखून तुमी बागी. जेजूक आयकोवचें, जेजूक पळोवचें भाग तांकां फावो जालें आनी देखून जेजून ताच्या परगट जिवितांत उगडापे केल्लें. पांचवें सत जावन आसलें ताकाच ताणें उगडापे केल्लें, ताकाच ताणें उगडापे केल्लें. जो देखांत आमकां वाचूंक मेळची उतरां. शब्द देवा सोबे आसलो, शब्द देव जावन आसलो, शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी तो शब्द जावन आसलो जेजू. जेजून ताकाच उगडापे केल्लें सत जावन आसलें पांचवें सत. जेजून जाणट्यां लिपोवन त्या ल्हानांक उगडापे केल्लें. देखून ही जावन आसात 5 सतां जेजून पवित्र पुस्तकां मरिफात जाणट्यां लिपोवन ल्हानांक उगडापे केल्लीं. देखून मोगाच्या इश्टानो, आज आमी ह्या देव मंदिरांत, ह्या पुणशेतांत आमी संगता जमल्या. देवाचें उतर नियाळ करता आसतना आमी खंयसर आसां, आमी जाणट्यांच्या वर्गांत हांवगी नी ल्हानांच्या वर्गांत हांवगी. पवित्र पुस्तकाची सतां आमी समज जैतर त्या ल्हाना बरी जेजूची शिकोवन आयकोंक आमचें कान आमी उगडची गरज आसा. आज आमच्या काळजांत येवचो सोमी आमकांय ते देवाची सतां समजूंच्याक आनी त्या देवाची सतां आमच्या काळजांत रोंबोवंक आमकां गरज आसा. ते आदार आनी कुमोक फावो करून दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. Sitam Bapa Om Govaso Om Sitam Bapa Ivaina Chika Amituka Tan Gitu सर्गी चाराया आमची कानी भेटता वास्तुका मोगाची. जमगाच्या आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा बापाक मानता तसलें जावच्याक आमी मागया. हे तुमच्या आनंतरें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नाक्या पयस सर्वेश्वर मानून घे. सर्वेस्परा जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. ती सडवण आमच्या काळाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. ते आमच्या सडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते भोबाळटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदवेदर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो निती सोनी आमच्या फायद्यासो. तुजे पवित्र सभा पवित्रतायेची कुण जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुनयादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या
जय जय सर्वेश्वर नाविय दाता का जय ओ सर्गितो का जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले इस्कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात भावड सोगट परगटूया तुझ्या कुर्सानी पुनः जीवन पुनः भरवी तुवे आमकां सोडला सोमिया संसाराच्या संबंधारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणासो आनी जिवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगात सोंतिल्या आमी सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या बागेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुणा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक पावखन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव का मुरये देवाचे माये सांगता बगेवन सुसैती सपती बगेवन दम दोता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखानम गांवांत तो दी आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्यास जेसू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी फैभाव तुका ससनाच्या ससना आमेन सुमयानंद समका शिकयलेले मागणे आमी संगता भक्तीपणान म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्यास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतावन पिडेशिडेतावन आमकां सदांच राखून वर ह्या जिवितांत समाधान ददोसकाय आमकां सर्वांक फावो कर सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे पुर्वशनत्र एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पदकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पदकां तूं पळय नाका पूण आमी सुमेस्तांच्या बावटाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती समाधान दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तुजे तानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक जीवन क्रिस्ताचें शांती समाधान सदां काळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगा सुगुर्त सावन एकामेकाक शांती दिवया
देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमचे जट्टेनी कॅस्तरी नजो जका कुर्तीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुटी भलायकेन वकाच. हो जावन आसा जिवन क्रिस्त देवाची शळी संसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आमकां आपण लभला आमी सर्व सुभागी. सोमया तुवें म्हजे पेरूंचे म्हाका फावना पूण उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज म्हजें राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या. अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. काळीज म्हजें राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या. अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांत्या प्रकाश तुजो फांक. सैगीच्या त्या जेवणा तुज्या सोम्या म्हाका बस. काळीज म्हजें राखून आसा सोम्या तुज्या येण्या. अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. प्रार्थुया. भौमोगाळ बापा संजुत देवाच्या या नोवेनाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तांतो घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कोडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सुमेश तमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो परत हेवटी सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या या पवित्र थळा तुमकां सगळ्यांक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरां तेर्स 8 वरार मीस 9 साक्रामेंताचें आराधन 10 वरां तावन कुमसारा 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस 9 साक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक स्टॉलांत आसात हाचो फायदो जोडून घेवलो दिता. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची ते सवान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. कुशीन तुमकां कितें दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवण दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारांक जल्मादीस जुबले कुमगार असलीं बरीं कार्य आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सरभक्तिका तुमचे खातीर मागतली आनी आमी विशेष तरान ह्या पवित्र थळार तुमचे खातीर नव्या वेळार इतर वेळार मागतले. हांव आज हांगासर आश्रयच्या बिल्डिंगान मोडबिद्रे होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेज आळवास मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्स आसात. तर कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार ताचो फायदो जोडूंक उलो दिता. हरी एका मंगळारा हांगासर सकाळीं 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां चलतात. आमाल पियोन्याक जे कोण बली जालां जाल्यार ह्या मिटिंगाक निरंतर आयिल्ल्या मारिपास जायतें बरेंपण लाभता. तरी कोणाचो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां.
आमच्या पुणच्याचे पत्र यात्रेक हो हंको तयार जाला त्या ठिकाणी कोणाकी बूक जाय जाल्यार यात्रेक प्रत्येक जावन एडवर्टायजमेंट दिल्ल्या खंडीत आमी बूक दितले इतरांक कोणाकी बूक जाय जाल्यार ऑफिसान तुमी घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. जेवणाक स्पॉन्सर आज दिल्ल्यांची नांवां वचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मानदी बाब रोशन डिकुना तांचे हांव मानाची वात घेजय म्हूण हांव तुमच्या लागीं उपकार मागतां. देवदीन आन्नी पायस हिच्या उगडासाक आयच्या दिसाचे नॉनवेज जेवण स्पॉन्सर केलां पायस कुटाम मांगलोर तांणी मुखार येवन मानाची वात घेवची. तशेंच लग्नाच्या 25 वर्सांच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी नाव नाका म्हणून एका दानीन आयचे आनी एक नॉनवेज जेवण स्पॉन्सर केलां तांचोय उपकार भावता. नाव नाका म्हणून एक दानी मदर तेरेसा वाडो आयच्या दिसाचे वॉर्न स्पॉन्सर केलां. जॉयसन कुयेलो कुळूर, विन्सेंट ज्योती कुयेलो शिरवा, लिली डिसोजा बेळमन, शांती डिकोस्टा मुंबय, हेनरी सुवारीस पवित्र कालदा वाडो, अदुल्य रॉय लानपोल वाडो, सुनील लोबो साकलेश्वर. जर कोणी आसा जाल्यार मुखार येवचें मानाचे वाद घेवच्यो. दान दिल्ल्या हर एकल्यांचो उपकार भावता. देव बरें कर म्हणटा आनी सांजूद उदता देवाची विस्तार आशिर्वादा तुमचेर हांव मागतां आनी सदांच तुमकां सुमी राखून दी म्हूण आशेतां. वती वांटयल्या फादर देव बरें करूं. सकाळ आमी दिबी घालया. सांजूद उदता देवाच्या मानाक नवेन आमी सोलोन व्हरया. पातळ सांजूता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्र सांजूता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्र सांजूता देवा आमचे पासून विनंती कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. भाव भयणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगीन जुता देव सर्ग राजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसोद विनंती करता. सांजूदता देवानी सान भक्त प्रत्येक जन्मोरी आमची सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आमी सांगता मागया. सुमिया जेजू क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्त जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागरी आमी उगडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन बसता. तुज्या कुर्साच्या मोनाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्यान मेळयता. त्या बलिदानावर देव बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेश मुनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशीत वाता करोस आमचे बदे आसाय म्हणून आमी सत मानता. तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे आमचे देही देवासो आणि पेल्यासो खरो मोग वाडे. आता आम्ही बघून जुता देवाच्या विनवणीन तुझे मारी पादुपाच्यो गोजतो आणि यात्रे तुझ्या दैवी कुशावर म्हणे तू जारी करतलोय म्हण आम्ही बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आणि उदार काळजा सर आमचे फातीने आम्ही तुझे देही दवरता. तुका जाव महिमा मान आणि वगळा सदा सर्वदा आमेन. सांजूद देवाक मागणे. या संसारी जसो सैर आणि धर्म जाऊन असलेल्या बघून जुता देवा या आमच्या मागण्या तू आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदार सोमवाळ मग तू जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आणि मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशी या संसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कसासनी सांबाळून निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय. तुझे मजतीचेर बरवसन ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयला. समीस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो आज परत या पवित्र थळार सभा जाणांनी तांची तेसवा मागणी दान दिली आसात. ह्या घडये ही सकड तेसवा मागणी हांव वाचून सांगतना जर तर तुमची तेसवा मागणी हांगासर आसा जाल्यार तुमी मागा. नाजाल्यार तुमच्या खालसा मनान जे कितें तेसवा मागणी घेवन ह्या पवित्र थळाक तुमी आयल्यांत ही सकड मागणी ह्या घडये व्हडा पातयेनीन भावार्थान उभान दिया. कित्याक हांगासर मागिल्लें मेळटा. सांजूदता देवाच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य जाता म्हणलें ती वर्ती पातयेनी आमची जावन आसा. त्या देखून ह्या घडये व्हडा पातयेनीन भावार्थान आमचे सकड तेसवा समर्पण करून आमी मागया. एकल्याक शिकपाक सडीत गमान दिवंक आनी बरें शिकची कृपा मेळच्या खातीर 12 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर 8 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरी फावो जावच्या खातीर 7 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें परगवान काम मेळच्या खातीर एकल्या पासपोर्ट विजा स्टॅम्पिंगाक जावन बेगीन फाटी मेळच्या खातीर
चौगांक मतीक समाधान फावो जावचे खातीर तेगांक भुरग्याचें तेणे फावो जावचे खातीर सो जाणांनी रीण फारीक करूंक कृपा मेळचे खातीर एकल्याक घर कान घेवंक फावो जावचे खातीर 12 जाणांक कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर दोगांचे काम परमनंट जावचे खातीर तेगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावचे खातीर 8 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर एका कुटुंबांत आयिल्ले समस्या पयस जावचे खातीर 8 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी जानवाय मेळचे खातीर तेगांक आमाल पिवन येता संपूर्ण सुटका मेळचे खातीर चौगांक हातपांयाची गांठी गूण जावचे खातीर 6 जाणांच्या घरांत शांती समाधान रास जावचे खातीर दोगांनी दिल्ले पयशे रीण दिल्ले पयशे बेगीनच फाटी मेळचे बसत तेगांक कोर्ट केजीन बरें जजमेंट मेळचे खातीर एकल्या काजारी जोड्या मदें आसचे मानसता पयस जावचे खातीर एकल्याचे मेडिकल रिपोर्ट सगळे नॉर्मल येवचे खातीर एकल्याचे दोळ्यांची सर्जरी बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याक डिप्रेशनांत जावन भायर येवचे कृपा मेळचे खातीर एकल्याची एलर्जी शेड गूण जावचे खातीर एकल्याचो जागो बऱ्या आम्हाला विकोन वयचे खातीर आनी 23 जाणांनी प्रत्येक तांच्या त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मगाच्यानो तशेंच मिनाचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक आनी सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर तिचे खातीर मागोवंक सांगला सेलिनीची फाल्यां जावंचे स्पायन सर्जरी बऱ्यान जावंचे बाचो मागोवंक सांगला ह्या भयणी खातीर आमी विशेश तरान मागया रोसलीन म्हणल्यार भयणीचें काम परमनंट जावचे खातीर ताका भलायकी बरेंपण मेळचे खातीर ताचे जिवितांत आनी आशिल्लें सगळें बरें देवान दिवचे खातीर ताचे खातीर विशेश तरान मागून ताच्या आवयन सांगला ह्या भयणी खातीर आमी मागया एकल्याचे स्कीन एलर्जी गूण जावचे खातीर एकल्याक गॅस्ट्रीक एसिडिटी गूण जावचे खातीर एकल्याचे माथ्याचे झडचे केस रावचे खातीर एकल्याक PCOD प्रॉब्लेम गूण जावचे खातीर एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडचे खातीर 10वे क्लासीन शिकच्या भुरग्याक बरेंगन कॉन्सन्ट्रेट करून बरेंगन शिकूंक शिकले मतीन उरची करपा मेळचे खातीर मागया वेरोनिका म्हणल्यार भयणीचो फ्रॅक्चर जाल्लो पांय पयलींच्या बरी सरको जावंक आनी पयलींच्या बरी सलची करपा तिका मेळचे खातीर मागया एकल्याचो फ्रॅक्चर जाल्लो हात पयलींच्या बरी सरको जावचे खातीर मागोवन सांगला एका भुरग्याक मोबायल एडिक्शनांत जावन पयस रावंक सुटका मेळचे खातीर मागोवन सांगला एकल्याची एलर्जी कोल्ड आनी स्नीजिंग गूण जावचे खातीर मागोवन सांगला सेकंड PUC आसच्या 8 क्रिस्तांव एकलो भुरगो कॉलेजीक वचूंक आयकना शिकना ताच्या मतीक उजवाड मेळोन कॉलेजीक वचून बरें शिकची करपा मेळचे खातीर ताच्या आवय बापायन मागोवन सांगला एका भावाक बरी भलायकी मेळचे खातीर मागोवन सांगला एका धर्मीक भयणीन तिच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवन सांगला आनी एका धर्मीक भयणीन तिच्याय बऱ्या भलायके खातीर मागोवन सांगला एका धर्मीक भयणीन आनी एकल्यान तांच्या कम्युनिटीन अशे दोऱ्याचे समस्ये दोरो बांदलो तो मानून घेवंक आनी थंयसर आसले सगळे रगडे ते संपूर्ण जावंक केस आसले इत्याद जावंक आनी बरेपण समाधान थंयसर राज जावचे खातीर मागोवन सांगला त्या तिच्या त्या सावां खातीर आमी विशेश तरान मागया स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां प्रायची तिका बरी भलायकी बरेपण लाभचे खातीर मागया ब्रदर ग्लेन आनी ट्रिजा तांची थियोलॉजी एग्जाम बरेंगन फेस करूंक बरोवंक तांकां करपा मागया रीट आनी जेडन फेर्नांडीस आनी कुटुंबाच्या तांच्या बऱ्या भलायके खातीर त्या सावां खातीर मागोवन सांगला एलन लसराजो आनी एलिटा डी सिल्वा भुरग्याचें तेणें प्राप्त जावचे खातीर तांचे खातीर मागोवन सांगला देवान विशेश काकूल दाखोवन पवित्रत्व सकत तांच्या जिवितान वालचे खातीर मागया देवरीन मतायस सराव विल्सन सराव विल्फ्रेड सराव मार्क रोड्रिगेज तांच्या आत्म्या खातीर आमी मागया जेसिंता डिसोजा म्हणल्यार भयणीक गोल्डन विजा मेळोन तांच्या कुटुंबांत अशे सगळे समस्या इत्याद जावचे खातीर आमी मागया जोनाथन म्हणल्यार बाबाक 30 आनी 2 वर्सां दुबायन आसा एक सैरीक मेळचे खातीर आमी मागया 80 आनी 2 वर्सां प्रायचेकली बरे भलायके खातीर मागता तिच्या भलायके खातीर आमी मागया विल्सन म्हणल्यार बाबाक एक बरें काम एक बरें सांगातीन मेळचे खातीर आमी मागया एकल्यान एका कडेन लिफ्ट बांदूंक आसा त्या लिफ्टाक गरजेचें परमिशन डिपार्टमेंटांतल्यान मेळचे खातीर मागोवन सांगला विना रोड्रिगेज म्हणल्यार भयणीक बरी भलायकी दुबायंत एक बरें काम प्राप्त जावचे खातीर मागोवन सांगल्या भयणी खातीर आमी मागया PUC शिकचे भुरगें ताणें कॉन्सन्ट्रेशन करूंक आपणाच्या शिकपांत सायन्स ताणें कान गेला स्नॅपचॅट आनी इतर संगतीतान पयस रावंक अलग रावंक ताच्या जिवितांत कितें मिस्टेक केल्या ती वळखून बरें शिकोवंक मग ती उजवाड मेळचे खातीर मागोवंक सांगला एका भुरग्याची एलर्जी UKंत आसा ती संपूर्ण गूण जावन ह्या भुरग्याक संपूर्ण भलायकी बरेपण मेळचे खातीर मागोवन सांगला ताचे खातीर आमी मागया एक आमची भयण इलेक्शन पंचायती इलेक्शनाक रावल्या केरळांत तिका जीक मेळचे खातीर आनी सगळें बरें जावचे खातीर मागोवन सांगला ह्या भयणी खातीर आमी मागया तशेंच एका भयणीक युरीन इन्फेक्शन आनी इतर पिडा आसा तिकाय संपूर्ण सुटका गूण मेळचे खातीर सोमिया कडेन आमी मागया आमच्या सोमियाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना ह्या सकड त्या सवांनी आमची वैयक्तीक त्या सवा आमच्या कुटुंबाची त्या सवा जे गीत आमी मागोवंक आशेता संजूद देवाच्या मजतीन आमी सोमियाच्या पांयदाळ आमी समर्पण करून मागया आमी आशिल्लें मेळचे खातीर कित्याक
आमच्या गती सांजूता देवासा विनंती करता म्हणल्या पातेनीन याकडे आमी मागया. अरदान तुका सुमियान जेस, वरदान तुका सुमियान जेस, अरदान तुका सुमियान जेस, वंदन तुका सुमियान जेस, महिमा तुका सुमियान जेस, स्तुती तुका सुमियान जेस, भगला तुका सुमियान जेस, प्रतिभा तुका सुमियान जेस, जय जय तुका सुमियान जेस. हालेलुया 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 हालेलुया. मुगडांची या संकट भावनाची अंगसरम्या वास्तू लागली उसारलेली उसार लागले काळीच्या मनातली संकट कसावं या घडी संस्कृती तत्वाच्या मौजने तुझ्या पायांकडे समर्पण करता. तुझी संगत तुझी पदवी तुझी महिमा या पवित्र करणार परत आईचे ते संग सर्पण करता होते असं अद्भुत म्हणजे जीवितान घडून दे मागल्या मिळून दे सोमिया जिजो तुझ्याकडे परत मागता तुका असाध्य म्हणल्या गंजेईना असाध्य म्हणल्या गंजेईना आपोर सोमिया जिजो आपोर सोमिया जिजो उस्वाद्य सोमिया बरी मलाइकी बरे पान दी सोमिया जिजो touch them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, may your mighty power flow into them Lord Jesus. Hallelujah 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 hallelujah. म्हज्या मतीर काळो कान्न म्हजो भावात दंडलोन पेसाच्या म्हज्या आत्म्याच्या वयरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावन दे. ये वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतान हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोवस दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे खोर्सान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा तेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर. आमी व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. एक घडी भर दोळे धांपिया. हे पवित्र थळार आयिल्लेल्या मारी बादाम गलाबच्या सक्कड आत्मीक दादोसपणा खातीर कुडीच्या भलायके बरेपणा खातीर असर्या अद्भुता आमच्या जिवितान करच्या खातीर धन्या देवाक एक घडी भर आमी अर्घां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया. मोगाचें दोगांचें बांतेर बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात. एकल्याचो जागो बऱ्यान रेजिस्ट्रेशन जाल्ल्या पासून अर्घां दितात. एकल्याचें पेट स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासून अर्घां दितात. एकल्याचें ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळ्या पासून अर्घां दितात. 8 जाणांक बऱ्या सांबाळेचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात. एकल्याक डिप्रेशनांतल्यान सुटका मेळ्ळ्या खातीर अर्घां दितात. तेका बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जाल्ल्या खातीर अर्घां दितात. 6 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्घां दितात. 8 जाणांनी मागुल्लो प्रत्येक उपकार मेळिल्ल्या खातीर अर्घां दितात. तशेंच सभा जाणां खातीर आमी ह्या पवित्र थळार मागता. सभा जाणांच्या जिवितांत जायतें बरेंपण ह्या पवित्र थळार वाडलां आनी वाडोवन आसा. मोगाचें ह्या सक्कड बरेपणा खातीर धन्या देवाक आमी अर्घां दिवया. धन्या देवाचो उपकार आमी आठोवया. धन्या देवाची स्तुती आमी गावया. अर्घां तुका सुमिया, अर्घां तुका धनिया, अर्घां तुका आनी ससना. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागे आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया, सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया, सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या डाक्टरांक नर्सांक सेवकांक पाव. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया, सर्वेस्परा सकट पिडेस्तांत थाळण्या आनी पातकांतली निवार. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया, सर्वेस्परा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया, सर्गींच्या बापाईच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवांक जारी कर. संजोदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया, सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरलेनीचे ते सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया, मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावो तें काम नासतना कश्ट जे आसा तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. तांकां बरें काम फावो कर. तांची जिवीत नंद
स्पंदन कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुमया दयाळ बापा फावती जिनी सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दया दाखय तांकां बरें जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबाक जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर खाजरी जोड्यांची बिरमोत पाव तांच्या खाजरी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हण आमी मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा वेदीचे सेवा दिवच्या सक्कड वेदी सेवकांक आयचे दिसा ह्या पवित्र थळार तुज्या पांयतळा उभान दिता तांकां हरी एकल्याक बळ भलायकी दी मतीक समाधान संतोष दी तांचे दिसपतें शिका बऱ्यान करून तांकां करपा दी म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुमया सर्वेस्परा ह्या सक्कड वेदी सेवकां खातीर मागतना तुवें म्हणली उतरां पिकावळ या तेश्ट सापून वावराडी थोडेच ह्या भुरग्यांक थंय देवापणाचें बी किरलोन दी आनी सबारांनी ह्या देवापण्याक स्पंदन करन एक याजक धर्मीक जावं फुडें सरोंक तांकां उदार मोन दी तांच्या मतीं उजवाद दी म्हण मागता ऐक आमचे प्रार्थने सुमया मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता आमची मागणी आयक नमारणीये कागोदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृत आनी भरवशा तुका आमी उलो मारता आमी पद सेवेची बाळकां या तुका च्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तो आमचे तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेशा उपरांत तुजे उजे सदैव पावल जिसू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे दुलोबी औंकारी मरिये बगेवन ते देवाचे आम बसो विनाती कर सगळ्या वचनाचे पोसोंचे खातीर पिडेस्तां बसत आतां विशेष मागणी आमी करतना आमचो उजवात आमचे तकलेचे दवरया आमकां कितेंय पिडा आसा कितेंय दूख आसा समिया कडेन आमी मागया गूण करच्याक आपोरच्याक नितळ करच्याक आनी जे कोण पिडेस्तां खातीर तुमी मागोवंक ह्या कडेन विशेष तरान खुशी वाडटात तांचे खातीर समियाची विशेष सकत करपा त्या कुडींत वालच्या खातीर कुडीच्या शिराशिरांनी वालच्या खातीर भलायकी बरेपण वालच्या खातीर तांकां संपूर्ण सुटका तांच्या पिडेतावन मेळचे खातीर विशेष तरान ह्या कडेन मागा समियाचेर पातयेनी दवरा प्रत्येक जण सांजूद देव आसा आमच्या बगलेक आमचे कडेन विनंती करता म्हणल्यार त्या बगणांनी त्रिएक देवाक उलो मारया त्रिएक देवाक महिमा दिवया त्रिएक देवाची स्तुती करन आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडवून दिवच्या धाडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जावन घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमचे पिडा शिडा गूण करून तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्रात्म्या आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गूण करताय प्रार्थुया दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिड्यांनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साखनीचे दाळ दिश घाल तुवें रसल्यान तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें बातकनली नितळ जावन पिडे शिड्यांतली गूण जावन बेगीन सदांनी भलायके जोरच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सोमयाचे नावी आमचो आधार ताने रस्ता सर्गनी संसार सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं तुमचे सभे आसो दयाळ सोमया बावडत्यांच्या बुसवंडरा तुझे बीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागता पिडे शिरेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजातोन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण ते बगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांची संगत राव तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवी सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जेता निराश करताय ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोव दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिव देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवे प्रमाणे संसार सरा पर्यंत आमचे संगाता तो आसा तो तुमचे सवे राव तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यांत राव तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यांत राव तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे ते आसचें सर्व वायट बसमून उडोव आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर्व पदवेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं दिमेर समीर अविया मुकलो थोडो वेळ सक्रमेंतांतल्या जेजू सांगता
कडसून पवित्र वेळ जावन आसा तरी पूण त्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करुया. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಹಸಿವಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಅನುದಿನವೂ ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪಾನ ನೀ ನನ್ನ ಪಾಲು ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ
ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾತು ಬರುಣ್. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 नमस्कार सोम्या वैभव सोम्या आराधना सोम्या हालेलुया 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 हालेलुया. Thank you Jesus, Jesus, thank you, praise you, hallelujah 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 hallelujah. Thank you Jesus, Jesus, thank you Jesus. देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा, ताचे कडचे म्हाका तारण मेळटा. तोच म्हजें कडाप म्हजें तारण म्हजें कोटें, देखून हांव केदींच हालचो ना. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो बरवसो, तोच म्हजें कडाप म्हजें तारण म्हजें कोटें, देखून हांव केदींच हालचो ना. देवा थंय आसा म्हजें तारण म्हजी वडवीक, तो म्हज्या गटायेचें कडाप, देवच म्हजो आसरो. ताचे मुखार तुजें काळीज उगड, कित्याक देव एकलोच आमचो आसरो. सुमया मुखार ह्या घडये दिंब्यांनी आमी आसा. ह्या पवित्र दिसा सुमयाच्या मंदिरांत सुमया संगता थोडो वेळ करसूंक आमी हांगासर आयिल्लीं आसा. आमच्या काळजा मनाचे इरादे ते सवा दूख बेजाराय आटे विटे कश्ट संकश्ट सगळे सुमयाच्या पांयांतळी एक घडीभर समर्पण करया. आमच्या जिविताची हर एक घडी तांचे मुखार आमी हाडया. ह्या घडये म्हज्या जिवितांत कितें जावन आसा, म्हज्या मतींतली चिंतना, काळजांतले आटे विटे आनी भोगणां, म्हज्या जिवितांतले हर एक कोडू आनी गोड भोगणां जेजू मुखार आमी समर्पण करया. सुमी आमकां पळयोन आसा, आमकां हर एकल्यांचेर तो दीस लावन आसा. मते वासवंजला देईकरा म्हजे सरशी या हांव तुमकां विश्व दितलो, समाधान दितलो, दादोसकाय दितलो, तुमचे वजे हळू करतलो, तुमचे दूख हळू करतलो म्हणलेलो सुमी ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक पळयोन आसा. ताचे ते आमकां एक जावच्याक तो आपणे दिवन आसा. आमचे दिश्ट, आमचे मौन, आमच्या काळीज सुमयाच्या पांयांतळी आमकां आमी समर्पण करता आसतना तसो सुमी ह्या घडये आमकां हर एकल्यांक आशिर्वादांनी भरून दी. तसं समयाचे हजारपण आमी बघता आसतना, तसं क्रिस्ताक आमच्या जिवितांत जागो दिवचे प्रयत्न करता आसतना किर्तनकारान सांगलेलें बरी, तुच्च म्हजें तारण, तुच्च म्हजें कोटें, तुच्च म्हजें बरोज, तुच्च म्हजो बरवसो, तुच्च म्हजी शांती, तुच्च म्हजो जिविताचें हर एक चिंताप जावन आसा. देखून मोगाच्या इश्टानो ह्या घडये त्याच समयाक आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत, आमच्या मतींत, आमच्या कुडींत, आमच्या बोगणांत, आमच्या उतरांत हर एक कडेन जेजूक जागो दिवचे प्रयत्न करया. आमी फाटीं पळोवचें नाका. आमी मुखार आमच्या समयाचेर दीस लायता आसतना आमच्या जिवितांत घडलां ते हर एक संगत जेजूक समर्पण करया. तसो समी आमकां ह्या घडये आशिर्वादांनी भरून दी, बसावांनी भरून दी म्हणून आमी मागता आसतना त्या सत्रियाका देवाचे हजारपण आमचे मदें आमी बघून आसा. आनी त्याच समयाक आमच्या जेजूक, आमच्या देवा बापाक, आमच्या पवित्र आत्म्याक आराधन करणं, त्याच समयाची स्तुती करच्याक आमकां समी आयती करया. समेस्त आमी बसया. बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, एक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, एक देवाक महिमा.
ओढ संतोषान वरत्या दळबारा ओढ संतोषान वरत्या दळबारा देवा बाप स्तुती करून गाऊया महिमा देवा बाप स्तुती करून गाऊया महिमा देवा बाप महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्याक महिमा प्रिय देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्याक महिमा प्रिय देवाक महिमा मोगमय पासान खऱ्या भावार्था मोगमय पासान खऱ्या भावार्था जेजू सौम्या खोगली उसन करिया महिमा जेजू सौम्या खोगली उसन करिया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सौम्या महिमा पवित्रात्म्याक महिमा प्रिय देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सौम्य महिमा पवित्रात्म्याक महिमा प्रिय देवाक महिमा मधुर संगीतान रंगीत गायना मधुर संगीतान रंगीत गायना पवित्रात्म्याक हसून आम्ही देऊया महिमा पवित्रात्म्याक हसून आम्ही देऊया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सौम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा प्रिय देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सौम्याक महिमा पवित्रात्म्याक महिमा प्रिय देवाक महिमा हालेलुया 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 वडल्या तळ्याने सौम्याची स्तुती आम्ही करूया सौम्याचा हजरपण आम्ही ओळखून देऊया सौम्याक आम्ही महिमा देऊया आमका हर एकल्यांचे तो देश लावन आसा एक देवाचे हजरपण आम्ही बघून आसा काबर पर्वतार जे रूपांतर जात असताना ते देग शिसांनी अनुभव केले तोच अनुभव आज आमकां जायचंय आम्ही हांगासर रावचे बरें म्हणले पेद्रोन आम्ही हांगासर रावया म्हणले पेद्रोन त्या अनुभवा सुपूर्द जावचे पेद्रोन तो अनुभव त्याने सांगलो सौम्याची स्तुती करत असताना सौम्याचे नावलो करत असताना सौम्याक आमी महिमा दित असताना सौम्या आमकां आशीर्वाद दिता त्या घडी आमकां हर एकल्यांचे सौम्या आशीर्वाद घालून दी बेस्तावानी आमचे जिवीत भरून दी संतोषान आमचे जिवीत भरून दी समाधानान आमचे जिवीत भरून दी आमी आशेले आमकां फावो खावन दी म्हणून जेजू लागीं आमी मागया हालेलुया हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू जीसस प्रेज यू येशुवे आराधने येशुवे वंदने येशुवे हालेलुया थँक यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया प्रेज यू सौम्या मुखार ताचेर आमी दीस लावन आसा कीर्तन 138 ओळ 1 आनी 2 सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटां तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां कीर्तनगार सर्वेस्परा देवाक अर्गां दिवचे स्तुती गावचे प्रयत्न करता 3 सुत्रां एक घडी बरं म्हजे उपरांत आमी सांगता म्हणचे प्रयत्न करया सर्वेस्परा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासून तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां आमचे दिस्त सौम्याचेर आमी दवरया
जायती बेसांवां आशिर्वादा सोम्यान आमच्या जिवितांत केल्यात. आमी हर एकलीं त्या सोम्याक अर्गां दिवंक फावो. 10 जण कोडकार जेजू मुखार आयिल्ले आनी ताणें तांकां सांगलें, वसा तुमकां ह्या जगाक दाखया. आनी ते वाटेर वेता वेता नितळ जाले. आनी तांचे मदलो एकलो आपण नितळ जाल्लें तें पळोवन पाटी देवाक अर्गां वर्णीत, ताची महिमा वर्णीत पाटी येवन जेजूक अर्गां दिवंक लागलो. मोगाचे इश्टानो, आज हांव आनी तुमी त्या व्यक्ती बरी जावंक जाय. त्या व्यक्ती बरी देवान केल्लें बरेंपण नियाळचें प्रयत्न आमी करूंक जाय. पवित्र पुस्तक प्रत्येक करून किर्तनाच्या पुस्तकांत जायतीं किर्तन आमकां देवाची स्तुती करची, अर्गां दिवचे उल्लेख आमकां वाचूंक मेळटात. आनी असो अर्थ आमी एक समजता की अर्गां दिवचें एक मागणें, अर्गां दिवचें एक मागणें. जेन्ना आमी सडीत आनी सडीत देवाची स्तुती करचे, देवाक अर्गां दिवचे प्रयत्न करता, आमच्या जिवितांत जेजू सडीत आनी सडीत बरेंपण हाडटा. आमच्या जिवितांत प्रत्येक करून आमकां बॉक्सनांतलीं ती पातकांचे ते चिताप आमच्या काळजांत आसा ते सगळें सोमी भायर काडटा. सबारपटी आमी सांगता, हांव कुमसार जालां, हांवें हें पाताक सांगलां, पूण जाल्यारय म्हज्या काळजांत एका रितीची कांतवणी आसा, देखून म्हाका परत हें सांगचें म्हूण बगता. असली चिंतना आमच्या काळजांतली पयस वच जाय तर देवाचे ते मोग, देवाचे बॉक्साणे आमच्या जिवितांत आमी नीज अनुभव करी जाय तर सोम्याक आमी स्तुती करची गरज आसा, सोम्याक आमी अर्गां दिवची गरज आसा. सोम्याच्या पांयतळी अशी आमी आमच्या जिवितांत केल्लें बरेपणांचो आशिर्वादांचो एक घडीभर उगडास हाडचे प्रयत्न करया. आमची जबाब जावं दी. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. ह्या पवित्र दिसा तुज्या पांयतळी तुवें आमकां सांगता हाडल्या खातीर, आमकां हर एकल्यांक तुज्या पांयतळी बसचें भाग फावो केल्ल्या खातीर, तुका पळोवचें तुका आयकोवचें भाग फावो केल्ल्या खातीर, तुजी स्तुती करचें भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर, आमची मागणी प्रार्थना तुजे मुखार भेटोवंक आमकां अवकाश फावो केल्ल्या खातीर, तुजे मुखार दिंबियांनी पडोवंक आमकां तुवें आदार फावो केल्ल्या खातीर, आमची मागणी तुवें आयकल्ल्या खातीर, आमची दुखां तुवें पुसुल्ल्या खातीर, आमच्या गरजांक तुवें पावुल्ल्या खातीर, आमच्या कुटुंबा जिविताचेर आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आशिर्वाद घाल्ल्या खातीर, ह्या संवसारी जिवितांत आमकां गरज आसा तें सगळें फावो केल्ल्या खातीर, आमच्या कश्टां दुखांत आमकां तुवें सांगत दिल्ल्या खातीर, आमची पिडा आशिरा तुवें पयस केल्ल्या खातीर, आमच्या जिवितांत संतोष दादोसकाय आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर, आमकां समजोवची कुटुंबादारां इश्ट मंत्र तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर, बरें काम बरें स्थिती आमच्या जिवितांत तुवें फावो केल्ल्या खातीर, बरें प्रतिफळ आमच्या वावरांत जिवितांत तुवें फावो केल्ल्या खातीर, आमी मागल्ल्या हर एक मागण्याक तुवें कान दिल्ल्या खातीर, वेळा काळाक सरी जावन आमच्या गरजांक तुवें पावुल्ल्या खातीर, वय मगळा सोम्या जेजू तुका आमी आराधन करता, तुजी स्तुती आमी गायता. कीर्तनगाराची बगणा 300 उतरां कीर्तन 138 ओळ 1 आनी 2 परत आमी म्हणचे प्रयत्न करया. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दिता, तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायता, तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा, तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासून तुज्या नांवाक हांव अर्गां दिता. सोम्या मुखार अशी आमी ताचें हजरपण बगून आसां, ताका आमी स्तुती गावन आसां, ताणें केल्लें बरेंपण नियाळून आसां. ह्या घडये ह्या गितां मुखार परत आमच्या काळजा मनाचे हर एक बरे करणी सोम्यान केल्ली उगडासा काडया आनी स्तुती गितां मरिफात ताका प्रसन्न करचें प्रयत्न आमी करया. अर्गां आमी गावचे प्रयत्न करया. अर्गां गीत गावंक आमी मुखार सरया.
अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडूया अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताच्या नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडूया सोमयान केला किती विचित्रा देखा तुम्ही ताची विस्मिता महिमा कसता ताची कृत्या मानाक ताच्या आम्ही गावया सोमयान केला किती विचित्रा देखा तुम्ही ताची विस्मिता महिमा कसता ताची कृत्या मानवताच्या आम्ही गावया अर्गां दिव्या आम्ही अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आम्ही सरपडूया हालेलुया हाले हालेलुया 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 मरदास समया उदास समया उदास समया वंदन समया स्तुति समया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Praise you. Hallelujah, 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 hallelujah. आमचे हात आमच्या उस्क्याचेर उक्ते दवरया एक घडीभर आमचे दिश्ट क्रिस्तांतल्या समयाचेर आमी दवरया देवाचे उतर लुकास सुवांजलाद्य 21 पूण 27 आनी मुखार आमकां सांगता तेदवा मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटलो ह्यो सर संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटा आसतना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया मनशापूत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयिल्लो दिश्टीक पडटल्यो ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या अद्वेंत सकाळ क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसा क्रिस्त येण्याचो काळ आमकां समयाक बेडच्या खातीरांच्याक आमकां आपण दिता 2000 वर्सां आदी जेजूचें येणें जाल्लें आनी ते परत ताच्या दुसऱ्या येण्याक आमी अत्रेगून राखून आसा आनी हो खरें आमकां अद्वेंताचो काळ आमच्या समोर आसा आनी अद्वेंताच्या काळार आमचे दिश्ट उबारून दर्शक आमचे तकले उबारून दर्शक आमकां आपण जाता आनी तकले उबारून धरी जायतर समयाच्या येण्याक आमी आयती जाय जायतर पवित्र पुस्तकाचो संदेश आमी स्विकार करूंक जाय मत्तेवाच्या वांजेलांत आमकां 10 देडयांची ओपार वाचूंक मेळटा आनी त्या 10 देडयां पैकी 5 बुधनातले आनी 5 बुधवंत म्हणून वलायता पवित्र पुस्तक आनी त्या बुधवंतांनी कितें केलें बुधवंतांनी दिवे घेतले तेल घेतलें आनी होरेताक मेळोवन ती आयतीं जालीं मोगाचे इश्टनो ते दिवे कितें दिवे म्हळ्यार कितें दिवे म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या जिविताची बरी करणी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत दिसपट्ट्या जिवितांत हांवें आनी तुवें बरेंपण आदारी जाय म्हूण देव आशेता जोनच्या वांजेलांत जेजू आमकां दिता तें
अंतकाळाचे चिंताप व आमच्या जडतेचे चिंताप आणि थंयसर जेजूची उतरां जावन आसात. हांव भुकेल्ल्या वेळार तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव ताणिल्ल्या वेळार तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव विणगो आसलो तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें, हांव आसरो नासतना आसलो तुज्या घरांत तुवें म्हाका आसरो दिलोय. लोकांनी विचारलें केदाळा सुमी आमी तुका केल्लें अशें सगळें वावर. आनी तो वेळ जेजूची उतरां जावन आसलीं, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी केदाळा केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. मोगाच्या इश्टान ह्या संवसारी जिवितांत म्हाका आनी तुका असल्या बऱ्या करण्यात दिश्ट लावंक जेजू आपोवणें दिता. आनी त्यो 5 बुदवंत देडयांनी तांच्या हातांत घेतलेले दिवे जावन आसात. तांच्या जिवितांत तांणी केल्ली बरीं कृत्यां, देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत असली बरीं कृत्यां करूंक आमकां देव विविध रितीने अवकाश दिता. जावं पुरो कोणी एक पिडेस्त आसा, दुबळो आसा, ताच्या आस्पत्रेचे वखदाची एक इल्लो वांटो बिल म्हज्या लेखार हांव दिता. एक शिकपाचे भुरगें बरें शिकचे पूण ताका फीस बांदूंक कश्ट जातात, त्या भुरग्याच्या शिकपा खातीर हांव इल्लें म्हजो वांटो दिता. कांय तरी इगर्जेतून भायर येतना एकलो भिकारी म्हजे मुखार हात वड्डायतना ताका एक बल्सांतले 1 रुपया हांव दिता. म्हजे लागीं मस्त नेसाण आसा, हरी एका फेस्ताक हांव नवें नेसाण न्हेसता, पूण म्हज्या शेजारा आसात दुबळीं तीं वर्साक एक जोडी वस्तूर काडून तांकां तांक ना. ह्या फेस्ता वेळार म्हज्या तांके प्रमाणे एक बरें वस्तूर तांकां हांव नेसांक काण घेवन दिता. ही म्हज्या जिविताची बरी करणी. आनी जेन्ना हांव म्हज्या देवाक भेटता तो वेळ म्हज्या देव म्हज्या हातांत आसचे ते दिवो म्हणजे म्हज्या जिविताची बरी करणी पळयता. आनी त्या दिव्यांत तेल आसूंक जाय. तेल म्हळ्यार कितें? तेल म्हळ्यार देवाची कृपा, द ग्रेस ऑफ गॉड. जेजून सांगला म्हजे विणे तुमी कितेंच करूंक शकनात, ताचे विणे हांवें तुमी कितेंच करूंक साध्य ना. म्हज्या जिवितांत हांवें ते बऱ्यो करण्यो आदारी जाय तर म्हाका देवाची कृपा मात्र आदार दिता. ती देवाची कृपा गरज आसा. आनी तिसरें जावन आसा पेटलेले ते दिवे. पेटलेले ते दिवे, पालवल्ले न्ही. दिवे पालवले देखून ती उरिल्ल्यो 5 जाणां बुद नाटलेल्यो म्हणून वलायता. तांचे दिवे पेटोवंक नात, पूण 5 जाणां बुद्धवंताचे दिवे पेटले. उजवाड कितें समजयता? तो दिवो कितें समजयता? तो उजवाड म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत क्रियाळ बावार्थ, एक्टीव फेथ, क्रियाळ बावार्थ. जेन्ना हांव म्हज्या देवाक भेटता, जेन्ना हांव म्हज्या जेजूक भेटता, जेजू म्हज्या काळजांत म्हजो भावार्थ पळयता. आपल्या अपोस्तलांक जेजूची उतरां ती सांगली आमी उगडासा काडयेत. सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसुल्लो जर. मोगाच्या इश्टानो, क्रिस्त येण्याच्या काळार एक बरी तयाराय आमी करता आसतना म्हज्या जिवितांत भावार्थ गरजेचो. पेटलेले दिवे गरजेचे. तो पेटलेलो दिवो म्हाका मेळ्ळो म्हज्या हातांत आसा जाल्यार मात्र त्या ऐन दिसा सोमयाक भेटोवंक म्हाका साध्य जाता. देखून आज सोमया मुखार आमी आसा, जेजू मुखार आमी आसा. जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आज इतलेंच आशेता. ह्या दुयेंताच्या काळार, ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार हांवें आनी तुवें ताका भेटोवंक आयती जावंक जाय म्हणून जेजू आशेता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें आनी तुवें सोमयाक भेट जाय म्हणून जेजू आशेता. सोमयाक भेट जाय तर ताची कृपा आमकां गरज आसा. आमचे हात सोमया मुखार आमी उक्ते दवरनासा, आमच्या उस्क्याराचेर आमचे हात आमी दवरनासा. ह्या घडये तो सुसमी आमच्या वयर दिसलावचो. आमकां हर एकल्यांक ही कृपा आनी सकत आदार फावो करून दी म्हणून आमचें मागणें आसा. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय म्हजी जिणेवा. चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबी पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात
सौम्य सागर शांत झाला तुझ्या हातान सौम्य तेरेस गुण झाला तुझ्या हातान सौम्य सागर शांत झाला तुझ्या हातान सौम्य तेरेस गुण झाला तुझ्या हातान सौम्य कडकारान दिष्ट मेळ्या तुझ्या हातान सौम्य लोका भक्तां बैल्या त्या हातांनी आरंदर म्हाका त्या हातांनी आरंदर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सौम्य सलय म्हजी जिवा चलता चलता तुझो जातलो जिविता तरी शादी पावतलो तुझ्या हात धरून म्हजो हात तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पोसल्या तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पोसल्या तुझ्या हातान जेजू कडकारां कापडला तुझ्या हातान जेजू पातक्याचेर कान सेवला त्या हातांनी आरंदर म्हाका त्या हातांनी आरंदर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सौम्य सलय म्हजी जिवा चलता चलता तुझो जातलो जिविता तरी शादी पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सुबह समी एक घड़ी भर दिन भी गलियां सुमियाचेर आमची दीस आमी दवरया लुकास वांचेल अध्याय 22 जेजून गेत्सेमनी मोळ्यांत मागणें करचें घडीत आमकां वाचूंक मेळटा ती सांज ताच्या जिवितांत भोव कश्टांची सांज जाल्ली ताका कळीत आसलें त्याच दिसा ताका धरतात ताच्या जिवितांत ते क्रुसाचें पयण ताणें अनुभव करूंक आसा ताच्या जिवितांत ताणें कश्टोंक आसा रडोंक आसा रगत वारोंक आसा हें सगळें देवा बापाची खुशी आनी ह्या देवा बापाच्या कुशेक ताणें खालतीमान घाली जायतर ताच्या बापाचो आदार ताच्या बापाची कुमोक ताका गरज आसली देखून त्या गेत्सेमनी मोळ्याक तो रिकता आनी थंयसर देवा बापा लागीं आपणाची काल्स निवार म्हणून मागता पवित्र पुस्तक आमकां सांगता दिंब्याचेर पडोवन ताणें मागलें बापा तुजी खुशी वय जाल्यार ही काल्स म्हजे तोंड पयस कर पूण म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावं हे मागणें ते करनासतना ताचे सांगात आपोस्ताली आसले पण ते आपोस्ताल कितें करतात ते आपोस्ताल न्हिदून पडतात मगाच्या इश्टानो जेजूच्या परगट मिसावाच्या एका सन्निवेशाक आमी एक घडी फाटी या आनी ते सन्निवेश जावन आसलें ताबोर पर्वतार जेजून रुपांतर जावचें तें घडीत द ट्रान्सफिगरेशन ते ताबोर पर्वतार रुपांतर जाता आसतना
ताचे संगत आसले ते ताचे मोगाचे शिस पात्यणेचे शिस पेद्रो जाकोब आणि जुवांव. आणि त्या दळबारामध्ये त्या एका विशेष अनुभवामध्ये ते एक जण अपोस्तल थंयसर आसात. त्या गडिताक ते साक्ष जातात. पेद्रो म्हणटा, स्वामी आम्ही हांगाच रावया, आम्ही हांगाच रावया, आम्ही 3 तंब मारया, आम्ही पाठी वेचे नाका, आम्ही सकल वेचे नाका, आम्ही हांगाच रावया. कित्याक म्हळ्यार हांगासर वैभव आसा, संतोष आसा, हांगासर फामादपण आसा. पूण गेत्सेमनी मळ्याक जेजू पावता आसतना त्या पोस्ताल खंय आसले, त्या पोस्ताल जेजू सांगाताना आतले मोगाचे इश्टानो ते न्हिदून आसले. जेजू तांकां सांगता उठा आनी मागणें करा, पूण अपोस्तल सांगता जायना, आमकां न्हिदोंक आसा. मोगाचे इश्टानो, आमच्या जिवितांत हेंच सन्निवेश आमी अनुभव करता. जेन्ना आमच्या जिवितांत संतोष आसा, समाधान आसा, दादोसकाय आसा, बरें प्रतिफळ आमकां फावो जाता, आमी फामाद जाता, तवळ आमचे सांगत आमच्या बोवारी कितलेसो लोक आसता नेंगी. संभ्रम आसा, संतोष आसा, आनी कितें आसा, आमच्या बोवारी मस्त जाणां आसात. पूण जेन्ना म्हज्या जिवितांत कश्टांचे सन्निवेश येता, दुखाचे सन्निवेश येता, विविध अडचण्यो म्हाका म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक मेळटात, हांव पिड्यांत पडटा, हांव आंदोलनार पडटा, आमच्या देगेन बोवारी आमी दिश्ट लायल्यार कोण आसा? सबारपोटी कोणूच नासतना जाता. गेत्सेमनी मळ्यांत जेजूक अनुभव जाल्ले बरी आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केला. पूण ह्या वेळार आमी भिवची गरज ना, ह्या वेळार आमी आकांची गरज ना, आमी रडची गरज ना, बोबाट मारची गरज ना. गेत्सेमनी मळ्यांत जेजून वडल्यान बोब मारूं ना, किकराटो मारूं नात. म्हजे सांगता कोणी ना, म्हाका कोणेंच फकडांनी सोडून गेला, एका रितीची बेजारायची उतरां ताणें उलोवनात. तो केवल दिंप्यांनी पडलो आनी बापा लागीं ताणें आदार मागलो, जेजू लागीं ताणें आदार मागलो. मोगाचे इश्टानो, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत असल्या सन्निवेशाक आमी पावता आसतना आज आमी दिंबी घाल्लेले बरी दिंबी घाल येवकारिस्तांतल्या जेजूचेर आमची दिश्ट आमी दवरली तर म्हाका तो सांगात दिता, म्हाका तो कुमोग करता. जेजूक स्पश्ट कळीत आसलें, हांव दिंब्यांनी पडटा, म्हजी दिश्ट उबारलेल्या सर्गाचेर हांव दवरता, म्हज्या बापाचेर हांव दिश्ट लायता, थंय तावन म्हाका सांगात मेळटलो, थंय तावन म्हाका गरज आसची कृपा मेळटली, थंय तावन म्हाका गरज आसचो आदार मेळटलो. कितलोय बरादीक कुरिस्तो जावं म्हाका वोवंक साध्य जातलें, कितलेय मार म्हज्या आंगार पडटले, रगत वारून वेतले, पूण म्हाका कितेंच खंत आसची ना, दूख आसची ना. कित्याक म्हजो बाप म्हजे सवे आसा. आज म्हज्या जिवितांतले अलिंस सन्निवेशा एक घडी भर उगडा सकाळ जेजू मुखार आमी समर्पण करया. म्हजें एकसूरपण, म्हजी पिडा शिडा, म्हज्या आकांताची बोगणां, म्हाका सोडून गेल्लेलीं ती बोगणां, आर्थीक समस्ये, रिणाचे समस्ये, कुटुंबांतले संबंधांतले समस्ये, जागाचे समस्ये आनी कितें समस्या म्हज्या जिवितांत आसात, आनी असल्या समस्यांक परिहार म्हाका कोणूच दिवंक शकना, तर आज ह्या दिंबी घाल्लेल्या ह्या जाग्यार तावन सोमी आमकां हर एकल्याक म्हाका आनी तुका ह्या घडी आशिर्वाद आनी जेजू भरता. आमचे दोळे आमी धांपया एक घडी भर. लेट्स क्लोज आवर आयज. हात आमचे जोडया. जेजू म्हाका आनी तुका पळयोवन आसा. म्हज्या काळजाची हर एक बोगणां, ती दुखाची बोगणां, बेजारायेची बोगणां सोम्याक आमी ह्या घडये समर्पण करया. गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू की असलींच बोगणां आसलीं, पूण ती सगळीं बोगणां ताणें देवा बापाक समर्पण केली आनी असो गुर्त जावन कालवार दोंगरार ताकाच ताणें समर्पण करूंक साध्य जालें. मोगाच्या इश्टानो, ह्या घडये जेजू म्हाका आनी तुका गरज आसची संपूर्ण कुमोक आदार ह्या घडी आमकां हर एकल्यांक तो दिता. जेजू मुखार अशी आमी आमच्या गरजां खातीर मौनपणी मागया. समी आमकां हर एकल्यान आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण जेजू लागीं आमी मागया.
पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो गोळी बरो तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो तूंच म्हजो गोळी बरो तूंच करताय तूं दिवसरो दुस्मानां कर पारो तूंच करताय तूं दिवसरो दुस्मानां कर पारो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गोळी बरो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गोळी बरो आमच्या दुखाची कश्टांची आटेविटेची बगणा जेसू मुखार आमी समर्पण करया सुमी आमकां आयकून आसा सुमी आमकां ताच्या कृपेची किर्ण आमची वयर घालून आसा ती सगळे ससून वरच्या गरज अशी ती सकत आंतरीक सकत सुमी ह्या घडी आमचे वयर आमकां तो घालून आसा सुमयाच्या पांयान तेळी दिंबियेणी अशी आमी आमकां हर एकल्या गरज आसा ती संपूर्ण सकत सुमयात ह्या मौनपणांत आमी मागून घेवया तूं सादार म्हाका तूं सादार तूं सर्गार पावोचें दार तूं सादार म्हाका तूं सादार तूं सर्गार पावोचें दार वाट सुकलेल्यांक तूंच फुडार पातकी मनशांक माफदार वाट सुकलेल्यांक तूंच फुडार पातकी मनशांक माफदार तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सर्गा पावोचें दार तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सर्गा पावोचें दार मोगाच्या इश्टानो निरासपणांत आमी कश्टात आसतना आमच्या दोळ्यांनी दुखां देंवत आसतना आमच्या मोतेंत विवरतेची खवजेनी आकांत आमी बघत आसतना त्या टेविट्याची सन्निवेश आमी समजूंक जाय सुमी आमकां राशी आमी आमच्या जिविताची असली हर एक बगणा ताच्या समोर समर्पण करया ताचो सुमी आमकां हर एकल्यांक ताच्या कृपेच्या आशिर्वादांनी बरें दिवन ह्या वेळार जेसू लागीं आमी मागया तूंच फावो म्हाका तूंच फावो तूंच म्हजे वाटे दिवो तूंच फावो म्हाका तूंच फावो तूंच म्हजे वाटे दिवो जीव दिलोय दावन दावन काडून भरवशाचें कील फाको जीव दिलोय दावन दावन काडून भरवशाचें कील फाको तूंच फावो सोम्या तूंच फावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो तूंच फावो सोम्या तूंच फावो तूंच म्हजे वाटेक दिवो तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सर्गार पावोचें दार तूं सादार सोम्या तूं सादार तूं सर्गार पावोचें दार तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गोळी बरो तूंच पुरो सोम्या तूंच पुरो तूंच म्हजो गोळी बरो ह्या घडये आमकां समय आयती करया पवित्र आत्म्याचे येणे आमकां समय आयती करता आसतना समय आमकां राशी आमी त्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत येवकार करच्याक आमकां समय आयती करया जेजूच्या मरणा उपरांत बिजोडिल्ल्या बेजारायन आशिल्ल्या कंतीत आशिल्ल्या आपोस्तलांक मरिमाई संगता घेता त्या बोकुऱ्या हर एक आपोस्तलांक संगता घेवन एका कुडांत मागणें करता आसतना पवित्र आत्म्याचे येणे तांकां फावो जाता आनी अमरी फात सगळे तांच्या जिवितांत प्रत्येक करून
त्या पवित्र आत्म्याची सकत तांकां मेळ्ळी आनी हाचे मरिफात देवाचें उतार तांकां समजलें. पवित्र पुस्तकाची हर एक शिकवण तांकां समजली. तांच्या जिवितांत सोम्याक साक्ष दिवंक धैर्य तांकां फावो जालें. तांच्या जिवितांत सोम्याचे उतार परगटची व्यक्ती ते जाले. तांच्या जिवितांत सुवार्ता परगटणार जावचें मात्र न्हय, आपणाचें रगत वारून सोम्याक साक्ष दिवंक आंतरीक धैर्य तांकां मेळ्ळें. मगाच्या इश्टानो, त्या पवित्र आत्म्याक ह्या घडी आमचे मदें आमी येवकार करया. हें पवित्र उदक आमचेर शिमटायत आसतना, पवित्र तेलांत आमकां मागता आसतना ताचो पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत येवं दी. आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. आमची उलोवणें, आमची दिश्ट, आमचे कान, आमची उतरां, आमचे जिविताचे हर एक करणी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल भरलेली जायजे. आनी जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल आमचे जिवीत आमी जियेता, सोम्याच्या आशिर्वादाक आमी पात्र जाता. सोम्याक साक्ष दिवंक आमी दिवंक आमकां धैर्य फावो जाता. ताच्या की भायर आमकां सोम्याच्या येण्याक आयती रावंक संपूर्ण आदार फावो जाता. ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आमी येवकार करया आनी आमकां आमी पवित्र आत्म्याच्या माताखाल समर्पण करच्याक आमकां आमी आयती करया. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या भेगिस्तुं देवोन ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोगे. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या भेगिस्तुं देवोन ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोगे. पाटलेल्या पवित्रत्म्या जेजून बसयलेल्या पवित्रत्म्या बंधुतांक दिल्ल्या पवित्रत्म्या प्रवाद्या प्रेरंतु पवित्रत्म्या. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या भेगिस्तुं देवोन ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोगे. बुद्धीनार पवित्रत्म्या जीविताची झर पवित्रत्म्या भलायके दातारा पवित्रत्म्या सदा काळजी येवच्या पवित्रत्म्या. स्वादिकत्म्या पवित्रत्म्या भेगिस्तुं देवोन ये. स्वादिकत्म्या दैविकत्म्या मुझे तैरावोगे.
लागला भरवशा किरणातून उजवाड फाक सर्गी बंद्राक्षाबी वरून पावन स्वाधिकतम्या पवित्रतम्या वेगिस्तून देवोन ये स्वाधिकतम्या दैविकतम्या मुझे तैरावो के हालेलुया या वेळार आमच्या प्रत्येक गरजांखातीर आमी मागया जी गरज जी दूख बेजाराय घेवन या पंगडाक आमी आयल्या सोमी आमकां आयकून दी सोमी आमच्या गरजांक पळोवन दी म्हणून आमी मागया हात आमचे उबारून आसा सोमयाची स्तुती आमी करना आसा आमच्या कुटुंबा खातीर बऱ्या भलायके खातीर आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमच्या वावरा खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या समस्ये आमचे इतर समस्ये आर्थीक अडचणी पिडा शिडा दूख सगळें सोमी पयस करून दी पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमकां बरोवन दी आमच्या जिवितांत आमी आशिल्लो समाधान दादोसकाय संतोष आमकां फावो जावं दी भुरग्यां बाळांच्या देण्याक आसोच्या जोड्याक बरेपण फावो जावं दी वावराच्या स्वप्नरस्य युवा जनांक बरें काम फावो जावं दी कुटुंबांतले समस्ये जाग्याचे समस्ये सगळे पयस जावं दी म्हणून आमी मागया हात आमच्या उबार सोम्याची स्तुती वाटल्या तळ्यान आमी करया हालेलुया 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 मगळा जेजू ही तुझी परसा तुझे मुखार मागत आसात ते हर एक इरादे तुझ्या पांयांतले समर्पण करता जबे देवाच्या पुताची आवड आपल्या पुतांचे बरेपण अशें तुझ्या पांयांतले आयलेले बरी आज आमी हर एकली आमी हर एक गरजो आमचे दूख आमचे बेजाराय आमचे आटेविटे आमचे कश्ट आमचे हर एक बेजारायची गणिता तुझ्या मुखार समर्पण करता सगळ्या कश्टांतले आमकां तो राखून वर दर आसा तो आदार आंतरीक सगळं आमकां फावो कर म्हूण मागता हालेलुया 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 थँक यू जीसस प्रेज यू थँक यू हालेलुया 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 सोमयाची बसावां घेवंक आमी आयती जावया ये देवोला सस्ताना मान करूया पूर्वील्या त्या रूपा बघा नव्या रीतिया दारिया सोलवण भेटा अस्कत वेशा भावार्थाचे बळदिया जशे बापा तशेच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा सस्ता एकाच ताळ्या हसीता तुका दोघांच्या स्पिरिटा समास मीना वाटतो आमेन. येसुमिया जेजू क्रिस्त या विचित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सारको तुझ्या कुडीच्या आनी पवित्र मिस्त्रांक आमी मान दिवंक आमकां दयेन फावो कर जो जेता निराश करताय ससनाच्या ससना आमेन. करगांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो करगांदितलो सोमिया करगांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो
तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तूं म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो तुमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो तुमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां भगवान जुत्ता देवा आमकां विनंती कर भगवान कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.